नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार हांव वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बेतोड्यात 2 वर्सांच्या चलयेचेर हडपी कुत्र्यांनी केलो हल्लो. हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलींच आयले मरण. फुडलो तपास सुरू आसा. नेण्टे चलयेचेर 3 फावटी लैंगिक अत्याचार. भयणीचोय केलो विनयभंग. मूळ झारखंडांतल्या एकट्याक केलो अटक. फातोड्डा पोलिसांनी केली कारवाय. उतोर्डा रेल्वे स्टेशनाच्या धपक्याक लागून आयले मरण. एके बायलेक पुलिसांनी कूड दिली पोस्टमॉर्टमा खातीर. फुडलो तपास सुरू. सगळ्या प्रेक्षकांनी लेगीत सुपारी घेतली काय कितें? अभिनेते पोंगशे मंत्री गावडे हांकां प्रत्युत्तर. मंत्र्यान विचार करून उलोवचे. पोंगशेन केली आव्हान. केपे आनी पारोडा मेळून 2 ATM मशीन फोडण्याचो केलो यत्न. केपे पुलिसांनी केलो पंचनामा. फुडलो तपास सुरू. आणि येशू ख्रिस्ताचे चिंतन करून गोयच्या क्रिस्ताव भावांनी मनयलो गुड फ्रायडे. येशू ख्रिस्तान दिल्ले बलिदान आणि तांचे शिकवणीची याद म्हणून हो दीस मनयतात गुड फ्रायडे. आणि खबरो आता विस्तारान. बोंडगांव बेतोडा 2 वर्सांच्या चलयेचेर हेडपी कुत्र्यांनी केलो हल्लो. उपरांत ताका बेगोबेग लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. मात हॉस्पिटलांत उपचार करचे पयलींच त्या चुमुकल्या चलयेक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. शुक्रारा एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयली. बोंडबाग बेतोड्यात 2 वर्सां पिरायेच्या ल्हान चली आवय सयत मामाल्या घरा कांय दिसां खातीर आयिल्ले. मजगतीं शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर घरा सान भोंवडोवपा खातीर घराचें दार उगडलें. उपरांत ते सानुले खेळटा खेळटा घरांतल्यान दोळो चुकून रस्त्यार पावले. थंय हेडपी सुण्यांनी सानुल्याचेर हल्लो केलो. वेळ वगडय नासतना गंभीर अवस्थेत सानुल्याक हॉस्पिटलांत व्हेले. मात उपचार सुरू जावचे पयलींच त्या सानुल्याक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केले. सध्या ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेला. जंय ही घडणूक घडल्या थंय लोक कोयर उडयतात आनी ही सुणी ह्या कोयरात खाण सोदपाक येतात. सध्या हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला. भटक्या सुण्यांचें नियंत्रण हाडपा खातीर प्रशासनान खर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. कचऱ्याक लागून कुत्र्यांना चड जाल्या. सगळे फोण्याचे म्हाका दिसता अशें दिसता की फोण्याचे कुत्री समूह हांगा म्युनिसिपलिटी कचऱ्याक लागून हांगा भरलेले आहा. आनी आख्या वाड्याक रातची आतां भुरगीं आतां कामाक आमची वचपी भुरगीं रातची येता टू येता आसतना फाट लागतात तांकां. पयर आतां एक भुरगो आनी एक भुरगो पडोन तो पांय मोडून गेलो तो. खूब सगळे कुत्री खूब जाल्या. कितें घडलां तें सामकें वायट. कित्याक इतलें ल्हान भुरगें आनी तें जावप म्हणल्यार सामकें मनाक सामकें दुख्ख जालें. सकाळ फुडें आयकना फुडें सामको हांव उठलां सामको धांवडेलो. कित्याक इतले आमी पळय आमी म्युनिसिपालिटी भयंकर प्रयत्न करतात. आमी जे पीपल फॉर एनिमल तांकां हें करून कुत्र्यांक तूं कितले म्हण कुत्र्यांक व्हरतलो. तूं पळय जाल्यार एक रातचे कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय. जशे एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय. सबंद म्युनिसिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता ते पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तांकां ते व्हरता स्टेलायज करता परत हाडटा तेच जाग्यार हाडून सोडटा. कळ्ळें न्ही. आनी तांकां खंय कांयच करूंक मेळना अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. कितें जाणा अशें जातकीर कितें जाता तांकां कितें जाता कोणीय येता पळय तो ताका जेवण घालता. जेवण तांकां घालता पूण 1-2 दीस ते उपाशी उरत न्ही ते मागीर आळवत. नमस्कार. आमी फोण्या आसा ज्या जाग्यार आज बोंडबाग बेतोडा हांगा एक वायट घटना घडली. सकाळ फुडें अशी एक वायट घटना आयकूंक आयली की एक जवळ जवळ 1-2 वर्सांचे भितर एक चली जेन्ना घरांतल्यान आपल्या न्हिदवडा आंगणाक आयिल्ले आनी तेन्ना तेजेर भटकी जे कुत्रे आसा तेंच्यांनी तेजेर हल्लो केलो आनी तेका साम नेस्तापूस करून उडयले. फापडून उडयले तेका खावन उडयले. आनी जेन्ना हे कुत्री जी आसा तेजी सायडीनूच हांगा कचरो उडोवपाचे बीन थंय मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता
आनी थंय गेल्ले ऑक्टोबराकूय बी एक थंय घटना घडलेली की गोंयान एक बायलेक मारलेली आनी ते मोठ्या प्रमाणात गोव्याय येता थंय सांजे वेळार आनी कुत्रेय मोठ्या प्रमाणात आसता. ह्याच कुत्र्यांनी ते चेडवाचेर हल्लो केलो जेन्ना ते घरांतले भायर सरले सकाळी उठून आनी खेळपा लागले तेन्ना कुत्र्यान ताका धरलें आनी ओडीत तांकां सगळे कुत्रे एक कुत्र्यान धरली म्हणटकीर सगळे कुत्रे वांगडा फोडून ताका उडयले. जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं ताका मरण आयलें. आतां तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक मडगांवन धाडलेली आसा आनी सगळे लोकांनी सामकें बरें वायट अशी घटना घडली म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी दूख व्यक्त केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. साश्टी वाठारांतल्यान काळजाक पीळ हाडपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. काकान आपल्याच पुतणयाचेर लैंगीक अत्याचार आनी विनयभंग केले. हे संबंदीत कागाळ दाखल केल्या उपरांत शुक्रारा फातोर्डा पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. स्थलांतरीत कामगार वर्गांतल्या नेण्टे चलयेचेर खंय ताच्याच काकान 3 फावटी लैंगीक अत्याचार केले. हय, काळजाक पीळ हाडपी ही घडणूक साश्टी वाठारांत घडल्या. इतलेंच न्हय तर पीडित चलयेच्या भयणीचोय ताणें घरांत वचून विनयभंग केलो. हे संबंदी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फातोर्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पीडित चलये मदली एक 9 वर्सां पिरायेची आनी दुसरी 8 वर्सां पिरायेची आसा. दोगूय भयणी. आवय बापूय कामाक वताले देखून दुबाविताक म्हटल्यार तांच्या काकाक तांकां शाळेंतल्यान हाडपाचें काम सोंपयल्लें. त्या वेळार दुबावितकय येतना तांकां वेगवेगळे सुवातेर व्हरून तांचे लैंगीक अत्याचार करतालो. अशें करून तांकां 3 वेगवेगळ्या सुवातेर व्हरून 2 ते 3 फावटी तांचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचें पीडित चलयेन सांगलें. 4 दिसां आदीं दुबावितान तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो. ल्हान चली तिच्या घरा येवन तिचो विनयभंग केल्लो. त्या वेळार पीडित चलयांची मावशी घडणुकेच्या सुवातेर पावतकच ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय हेर कडेन कामाक गेल्ली आनी पीडित चलयेन भिवन ही घडणूक कोणाकूच सांगूंक नाशिल्ली. हे घडणुके उपरांत बायलाचो एकवट अध्यक्ष आवडा विएगस हाणें कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो प्रश्न मांडला. राज्या भायल्यान कामाक येवपी कामगारांच्या भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाची गरज आसा. कामगार आयात करपी कंत्राटदारांनी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षे संबंधी उपाय घेवपाची गरज आसा. वास्को 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार आनी खून जाल्या उपरांत लेगीत हो प्रश्न उप्राशिल्लो. हाचेर आतां फावो ते उपाय करपाचो वेळ आयला अशें विएगस हांणी सांगलें. जे वेळाचेर वास्को बलात्कार जाल्लो एक भुरग्याचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेन ते वेळाचेर हांवें सगळ्यांक जागृत केल्लें. हांव म्हजे लेटरान उलयतां तांकां जागृत केल्लें की जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक लेबरा हाडटा तांणी 2 एडिशनल अपॉयंट करचे त्या भुरग्यांक राखपाक, भुरग्यांची कॅर घेवपाक, भुरग्यांक कितें जाता न जाता तें पळोवप. बाकीचें काम करता तेन्ना हे 2 जाण तांकां राखतले. बायलांनी दादलो, चलयांक बायल. तर हे अजून पर्यंत जावना. कारण काल पळय रेप जाल्या आमच्या सावथ गोवा. ती एक जाल्यार रेप एक भयणीचेर आनी दुसरे भयणीचेर जाल्यार मॉलेस्टेशन, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, मॉलेस्टेशन आनी चायल्ड अब्यूज. तर हांव म्हणटा की आवय बापूय जर काम करतलो आपलें पोट करपाक जाल्यार हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जे लोकांक गोंयचे भायल्यान हाडटात तांकां सेफ्टी कितें आसा. तुमची कामां जालें की जालें, भुरग्यांक कशीं सोडोवपाची आनी मागीर म्हणपाचें ती मायग्रंट भुरगीं म्हणून ती खंयचीय भुरगीं जावं तांची जे वेळाचेर आमच्या गोंयांत एब्यूज जाता ते आमचे प्रॉब्लेम. आमी हाडटात तांच्या आवय बापायक हांगा कामाक. तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी आमची जबाबदारी. आनी मागीर आमी पुलिसेक हाका ताका ब्लेम केलें म्हण जायना. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देअर विमेन अँड चिल्ड्रन whom they bring here to us. म्हणजे ही सेम जाल्या लेबर हेतूंक जाल्या. हय लेबर, आवय लेबर तेजी. आवय थोडे दिसांसाठी आनी खंय तरी कामां भेटली. त्या वेळाचेर ही गोश्ट जाल्या. वो दादलो पळय आसा तो लेबर क्लास, तो त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान हाडपा वतालो. हाडटा तेन्ना ताका जंगलांनी व्हरप खंय तें दाखयता. 3 जाग्यार एक जाग्यार 2 फावटी बलात्कार जाला. लास्ट बलात्कार 4 दीस पयले. भुरग्यान कोणाकूय सांगूना भिवन आनी आवय हांगा नाशिल्ली म्हणून. दुसरे भुरग्याक काल तो घरांत येवन ताका मॉलेस्टेशन केलें. तेन्ना मागीर वाद जालो कारण
आवयची भयण आशिल्ली तिणे बोवाड घातलो आनी मागीर फूल स्टोरी भायर सरता. आतां विचार करपाचो वेळ आयला गोंयांत की आमची भुरगीं सेफ आसात काय कितें एकली आसल्यार. आनी हो एब्यूज वाडटा कारण डेट्रिमेंटल जावपा जाय, पनिशमेंट दिता तो सामको सिवियर जावपा जाय, इतलो सिवियर की रिपीट जावची ना क्रायम. गोमतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. उतोर्डा रेल्वेच्या धपक्यान उतोर्डाच्या गॅब्रियल क्रूज वाड्यावयली मारिया दारादो ह्या बायलेक मरण आयले. पुलिसांनी घडणूक स्थळार धाव घेवन ह्या प्रकरणाचो पंचनामा केलो. रेल्वेच्या धपक्यान बायलेक मरण आयिल्ल्यान पुलिसांनी अनैसर्गिक मरण आशिल्ल्याचे नोंद केला. उपरांत पुलिसांनी ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी उत्तोर्डा हांगा रेल्वेचो ट्रॅक क्रॉस करतना मारिया दोरादो ह्या 49 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें. ही जी घडणूक आसा ती सकाळी फातोड्डेर घडली आनी उत्तोर्डा हांगा ही घडणूक घडली. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तांकां जवळ जवळ 6:30 वरांचेर सुमार कॉल आयलो. ताजे नंतर तांची टीम थंय गेली आनी तांणी पंचनामा केलो आनी ही जी मारियाची बॉडी आसा ती शवचिकित्से खातीर दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या शवघराक धाडिल्ली आसा. मारिया ही बायल आसा ही गाब्रियल क्रूज वाडो उत्तोर्डा हांगा रावपी. ह्या आठवड्या भितर जाल्लो हो दुसरो अपघात. 2 दिसां पयलीं मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक असोच भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. सो पुलिसांनी आतां आव्हान केल्लें आसा की तुमी ट्रॅक जर ओलांडपाचो आसात जाल्यार सांबाळून दोनी सायडीच्यान पळोवन ट्रॅक ओवाळचो आनी जाता तितलो ट्रॅका वयल्यान रेल्वे क्रॉसींग करपाचें जावं तुमी ट्रॅका वयल्यान क्रॉसींग करपाचें टाळचें. कारण केन्नाच कांय कळना खंयच्यान रेल्वे येता जावं सिग्नल तरी पळोवचें आनी जाता तितलो ओव्हरब्रिजाचो यूज करचो अशें पुलिसांनी आव्हान केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रांत रावता. आपलो कोणा वांगडा कसलोच राजकीय संबंद ना देखून आपूण कोणाचीच सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच येना अशें ज्येश्ठ अभिनेते शरद पोंक्षे हांचें म्हणणें. कला अकादमीचो कारभार हाताभायर गेला म्हूण सगळे सभागृहांतले बशिल्ले प्रेक्षक लेगीत हेच उलयताले. त्या सगळ्यांनी लेगीत सुपारी घेतली काय कितें असो प्रश्न करीत शरद पोंक्षे हांच्यांनी मंत्री सुभाष हांकां उत्तर दिलां. बेरेस्तारा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशद घेवन तांत्रीक अडचणींक लागूनच पुरुष नाटका वेळार लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो तशेंच आपल्या आड कोणे तरी सुपारी दिल्ल्याचोय दावो मंत्री गावडेन केल्लो. ताका आतां अभिनेते शरद पोंक्षेन प्रत्युत्तर दिलां. मंत्री गावडेन केल्ले ते दावे सामके खोटे. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रांत रावता. आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंद ना देखून आपूण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच येना. जे सुपारी घेतात तांच्याच तकलेन हे असले सुपारी बिपारी विचार येतात म्हूण अभिनेते शरद पोंक्षेचें म्हणणें. आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मागे अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतली या लोकांनी. मला जो अनुभव आला, मी गोव्यात राहत नाही, मी महाराष्ट्रात राहतो. माझा पॉलिटिकली काही कोणाशी कसलाही संबंध नाही, ना कुठल्याच पक्षाचा मी नाही. त्यामुळं मी कोणाची सुपारी घेऊन बोलायचा संबंधच येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये बीड गावामध्ये जेव्हा नाट्यगृह अतिशय घाणेरडं होतं तेव्हा बीड मध्ये सुद्धा मी याच्या आधी असंच बोललो होतो. तोही व्हिडिओ माझा अवेलेबल आहे. हो, व्हायरल झालाय, मी पाहिलं. तो पण व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता. म्हणजे मी जर सुपारी घेतली असती तर मग मी असंच बोलत राहिलो असतो ना. जेव्हा घाणेरडा अनुभव येतो तेव्हाच बोलतो. मला गोव्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांचं नाव सुद्धा माहित नाही हे मला नंतर त्या पत्रकारांनी सांगितलं. आणि प्रेक्षागृहात बसलेले प्रेक्षक काय बोलले हे कोणीतरी ऐका म्हणावं. त्यांना काय सगळ्या प्रेक्षकांनीच सुपारी घेतली होती का? सगळ्या प्रेक्षकांनी सुपारी घेतली. प्रेक्षक चिडले होते, प्रेक्षक ओरडत होते, सगळंच आमच्या हाताबाहेर गेलेलं आहे म्हणून. नंतर मला कळलं 60-65 करोड रुपये काय खर्च केले. मला हे सगळं आता मी काय तिथला नव्हे, मला काही माहित नाही. मला कोणीतरी सांगणार ना.
बरोबर बरोबर माझे बाईट्स घ्यायला जे लोक आले त्यांनी मला या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. बरोबर बरोबर मी एवढं म्हटलं की त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. बरोबर बरोबर म्हणजे आणि तुम्ही त्यांच्यावर पर्सनल आरोप तर नाही केला. मी कुणावरही पर्सनल आरोप केलेला नाही. बरोबर बरोबर हा. नाही सुपारी तुम्ही घेणं आहे ना हे सगळं त्यांच्या जे सुपारी घेतात ना त्यांच्याच डोक्यामध्ये सुपारी विपारीचे विषय येतात. आम्ही म्हणावं गुंड नाही, मी कलावंत आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपें आनी पारोडा वाठारांतली मेळून 2 ATM मनशांनी फोडली अशे यत्न केला. पयलीं चोरांनी पारोडा स्टेट बँकेचे ATM फोडण्याचो यत्न केलो, मात ते फोडटाना तांकां यश आयलें ना. देखून केपेंच्या केंद्रा बँकेचे ATMाचेर तेंच्यांनी हात मारलो, पूण तांचो तोय सुद्दां डाव फसलो. केपें पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळयतात जो जाग्यार हांव आसा ती कॅनरा बँक आसा आनी तशेंच ATM आसा. आयज केपें पुलीस ज्युरिडिक्शनाक अरावंड 2 इन्सिडंट जाल्या. ते म्हणल्यार 2 ATM जी आसा त्यांची तोडफोड जाल्ली आसा. एक आसा ATM आसा ती कॅनरा बँक, खंय तरी तेजी केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा करून ते सील केल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार पारोडा गुडी पारोडा हांगा ज्या जाग्यार लोकवस्ती चड आसा पूण आनी हॉटेल तेजी सायडीन एक ATM आशिल्लें तेजी तोडफोड केल्ली आसा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे दोनी तोडफोड जाल्या तेतून चोरी करपाचे हेतू आशिल्लो पूण तेंच्यान तें जमलें ना. ताका लागून दोनी तोडफोड केल्ली आसा आनी हेजेर केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच हो इन्सिडंट हे 2 इन्सिडंट घेतल्यार तिसरो जो इन्सिडंट घडला तो केपें पुलीस स्टेशनाची ज्युरिडिक्शना येना पूण जस्ट गुडी पारोडा क्रॉस केल्यार मायना कुत्तरी जे पुलीस स्टेशन आसा तांकां येता. थंय खंय तरी रोडार एक कार आशिल्ली तेजी तोडफोड केल्ली आसा. खंय तरी हे जे इन्सिडंट जाल्या 3 ते एकमेका रिलेटेड आसा. आनी ज्या प्रमाणे जो गुडी पारोडा जे हॉटेल आसा तेंची प्रिमायसिसां ते एक ATM तेणी रेंटा दिल्लें. तेणी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सांगलां तेणी चोरी जाल्ली ना आनी खंय तरी तेणी चोरी करपाचे हेतून केल्लें पूण ताका यश मेळना. पूण जे दोनी हांकां CCTV आसा तशेंच ते गुडी पारोडा CCTV ते 4 जाण मनीस आशिल्ले जे 2 जाण जे ATM आसा तेतून भितर वचून चोरी करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तोंडाक मास्क घातलेल्यान कोण ते वळखी येयले ना. पूण सद्या केपें पुलीस हेजी इन्वेस्टिगेशन करता. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. येशू क्रिस्ताचें चिंतन करून गोंयच्या क्रिस्तांव भावांनी गूड फ्रायडे मनयलो. गोंयच्या हेर इगर्जेनी सयत मडगांवच्या मॉन्ते हिल कॉपेल आनी दिवचलचे ओवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत गूड फ्रायडे मनयलो. येशू क्रिस्ताच्या बलिदान आनी आध्यात्मीक मुल्याचे याद करीत क्रिस्तांव भावांनी हो गूड फ्रायडे मनयलो. येशू ख्रिस्ताचें चिंतन करून गोंयच्या क्रिस्तांव भावांनी गूड फ्रायडे मनायलो. गूड फ्रायडे क्रिस्तांव भावां खातीर चिंतन आनी प्रार्थना करपाचो एक पवित्र दीस मानलो वता. गोंयच्या हेर इगर्जे सयत मडगांवां मॉन्ते हिल कॉपेल आनी दिवचले अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत गूड फ्रायडे मनायलो. येशू क्रिस्ताक खुर्सार चडयल्ल्या दिसा तांच्या बलिदानाचे स्मरणार्थ क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन हो दीस मनयतात. मानवते खातीर येशू क्रिस्ताच्या बलिदानाचे चिंतन करून तांच्या शिकवणेची याद करून दिवपी दीस म्हणून क्रिस्तांव भाव गूड फ्रायडे मनयतात. जेजूचे कोश्ट फोडून कुस्तार आत्ताची बिकोटाय दिश्टी पडटा आनी तेच बरोबर देवाची ताकूत देवाचो मोग दिश्टी पडटा आनी आयचे रितीन बरे भाशेन वांटो घेतलो जाल्यार आमचे पातोक आमी सोडूंकूच जाय आनी देवाच्या मोगान पडूंक जाय. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो सुकरार बरे भाशेन सारूंक पावलो. आयज आमच्या सोमिया जेजूच्या कोश्टाचो सुकरार आनी आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाची नियाळ करता. जेजूचो सोपून मोग हे कुर्सा वरवीं आमचे सगळें दिसून येता. जेजून हे कोश्ट मरण सोंसलें आमकां सोडवण फाव करूंक आनी आमकां नवें जिवीत दिवंक.
तर आयच्या दिसाक हे कोस्टाचेर जेजूच्या आमी नियाळ करता तेन्ना तेच भाशेन जेजू भाशेन आमचो मोग देवा सवें, आमचो मोग एकामेका सवें आनी आमचो मोग सृश्टी सवें आमी दाखोवंक वावरूंक गरजेचें. तरीच कृपा आमकां मागुया. तशेंच आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या कोश्टांक आमी मोगान फुडो करूंक आमच्या जिवितांत तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावरूंक कृपा मागुया. आनी आयचो दीस आमकां सगळ्यांक देवाचे कृपेचो आशिर्वादान भरलेलो जावं म्हूण मागता. पेडणे ग्रावंड जंक्शना लागसाराक विजेचो खांबो कारीचेर कोसळिल्ल्यान कारीचें बरेच नुकसाण जालें. रस्त्यार वचपी एका ट्रकाक विजेच्या खांब्याची तार शिरकोवन लागल्याक तेका लागून फाटल्यान येवपी 4 चाकीचेर विजेचो खांबो पडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच कांयच जावंक ना, मात विजेचो खांबो पडिल्ल्या कारीची सारको चकाचूर जावन गेली. गाडी गाडी स्लो 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 पळय वयताली कितें लागत तुमच्या फुडें ट्रक अशी आनी हांव फाटल्यान सडन तेका वायर चालू केल्ली गाडयो आनी वायरीन त्यो खांबो सायडीचो ओडलो. तुमच्या गाडयेर फाटल्यान हांव पळयता ती गाडी सेव आहा सारकें मागीर कितें पळय पळयता जाल्यार भायर वळोन तें खांबो वयता. आगे से गाड़ी निकल गई, पीछे फंस गए. मतलब कैसे आप क्या लेके जा रहे थे? ट्रक था? हाँ ट्रक था. आपको पता नहीं चला? जब पता चला मैं तो गिर गया था, मैं उधर ही रुक गया. मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर के जो मतलब जो कैरियर का है उसको जो वायर लगी तब आपको पता नहीं चला? मैं आगे से निकल गया ना, इसलिए कुछ नहीं. पीछे जब वो आया ना वो निकल गया, वो फंस गया ना, वो गिर गया, तब मैं उधर ही रुक गया. हाँ. कितने बजे हुआ ये? कितने बजे? कितना टाइम हुआ अभी ये इंसिडेंट हो गया? 1 घंटा हो गया. तर आम्ही असा सध्या पेडे जंक्शन जो इंटरनल रोड असा जंक्शना कडल्यान त्या रस्त्याचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सकाळी 10 सुमारेस एक टॅक्सी जी डिझायर स्विफ्ट कार जी आसा ती हांगा इंटरनल रोडांतल्यान वयताली आनी ताच्या फुडें एक ट्रक आशिल्लो. जो ट्रकाचो वयलो फुडलो पोर्शन जो आसा तो खंय तरी लायटीच्या खांब्यांचे जे वायरी आसात त्या वायरींका खंय तरी ती लागली आनी जेन्ना तो ट्रक जो आसा तो फुडें वयतालो तेन्ना ती वायर खंय तरी खेचली गेली, ती ओडली गेली आनी जो लायटीचो खांबो जो आसा तो थेट फाटल्यान जी स्विफ्ट डिझायर टॅक्सी कार जी आशिल्ली तो लायटीचो पोल आसा त्याच्या फाटल्या सायडीन पडलो. ते सध्या जी टॅक्सी कार जी आसा तेची बरेचशे नुकसान जाल्लें आसा. खंय तरी त्या गाडयेक फाटल्या वाटेन मेजर डॅमेजी जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर. म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाच्या शुल्कात गैरकारभार चालू आशिल्ल्याचे प्रकार सामकार आयल्या. सवकालाच्या बरेच कौशल प्रसाद चड शुल्क आकारिल्ल्या कारणान शौचालयात चलपी लोक कागाळ करपाक लागल्यात. हो शौचालय कदंबा कार्यक्षेत्रात आसा. संबंधीत प्रशासनान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. किती रुपये घेतले तुमचे? 20 रुपये घेतले. कसले ते? बाथरूमला जायचं. टॉयलेट. गोव्यामध्ये तुम्हाला कसं वाटतं? आता पहिल्या फोट झाले आहे का तुम्हाला? ह्याच्या अगोदरपासून पण लागत आहे. म्हणजे ही लूट चालू आहे असं वाटतं तुम्हाला गोव्यामध्ये? उनका 20 रुपये क्यों लिया? नहीं उन्होंने बोला ना आपको टॉयलेट को जाने का 2 नंबर को जाने का उन्होंने बोला. सभी 20 रुपये लेता है. किधर इधर 5 रुपये टॉयलेट को बोला है मेरे. हाँ 20 रुपये ये नहीं स्नान नहीं किया उसने तो खाली टॉयलेट को गया हो, लेकिन फिर भी 20 रुपये लेता है. गोवा का नाम हमारा ख़राब होता है मेरे. रिटर्न क्यों? अभी सुबह में आया था तभी भी लिया उससे 20 रुपया. उसके पास गूगल पे है. अभी नहीं, सुबह में आया. अभी सुबह में भी आया. रिकॉर्ड है उसके पास. आप लोग गोवा का नाम खराब करते. आम्ही असं सध्या
म्हापशेच्या नवीन कदंबा बस स्टँडाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे बस स्टँडाचेर जे नवीन सुलभ शौचालय जे आसा, जी टॉयलेट आसा, पे टॉयलेट, थंयसर आमी हांगासर पाविल्ले आसा. कांय वेळा पयलीं आमकां अशी खबर कळ्ळी की जो कस्टमर, जो कंज्युमर हांगासर येता टॉयलेटी खातीर किंवा युरिनेटींग बाथ करपा खातीर, हांगासर चार्जीस बरयल्ले आसा. युरीन करपा खातीर 2 रुपया, तर टॉयलेट करपा खातीर 5 रुपया आनी बाथ करपा खातीर 20 रुपया. पण हांगासर अशें दिसलें येता की जो कस्टमर जो येता हाची खंय तरी लूटमार केल्ली वयता. जेन्ना ही गजाल स्वता म्हाजे कडेन घडलेली आसा. जेन्ना हांव हांगासर येयलें आनी थेट कावंटरा कडेन पावलें तेन्ना तेणी म्हाका म्हटलें की मॅडम 10 रुपया देना पडेगा एंट्री करच्या पयलीं टॉयलेटीक. तर हांवें ताका विचारलें की 10 रुपया कित्याक आनी पयलींच कित्याक दिवची पडटा. तर तेणी म्हाका अशें उतर दिलें की हांगासर एंट्री करचे पयलीं हांगासर पे करचें वयता. लेडीज खंय टॉयलेट यूज करता म्हणून तांकां 10 रुपया चार्जीस लागता. आनी सपोज जर बाथ करपाक जाय जाल्यार तेजेकून 20 रुपयाहून चडूय मे बी चार्जीस पळयता आसतली अशें आमकां दुबाव लागता. पण जेन्ना हांवें ताका रिफ्यूज केलें 10 रुपया दिवपाक, तर तेन्ना म्हाका तेणी म्हटलें की जे हांगासर युरिनेट करपा खातीर 10 रुपयाचे पयशे आनी जे धुवपाक हांगासर क्लॅनलिनेस करतात तेजे चार्जीस कस्टमरा कडल्यान घेतले वयता. हांगासर ही जी प्रिमायसीस आसा ही कदंबा डेपोक पडटा. कदंबात जे कस्टमराक हांगासर जी खंयच्या टेंडर हो जो पास दिल्लो आसा, ही जी टॉयलेट आसा, ज्या मनशाक टेंडर दिल्लो आसा ताचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. कित्याक अशे तरेन जो कस्टमर येता, जो ट्युरिस्ट आसूं किंवा लोकल आसूं, हाच्या कडल्यान जी पयशांचे एक्स्ट्रा चार्जीस खंय तरी लूटमार केल्ली वयता. आतां प्रश्न पडटा की हे जे चार्जीस आसा 10 रुपया 20 रुपया हे जो कावंटरार जो बसता मनीस तो आपल्या बॉल्सान घालता का हो जो टेंडर जो कोणी घेतला तो आपल्या बॉल्सान घालता किंवा जे चार्जीस आसा एक्स्ट्रा तेजे हांगासर क्लॅनलिनेस केल्ले वयता. हाची चवकशी ही कदंबात बेगींतल्या बेगीन हांगासर करपाची गरज आसा. नाजाल्यार अशाच तरेन ट्युरिस्टांची ना की लोकलांची हांगासर ही लूटमार जी आसा ही वारंवार केली वयतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनी खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11